even after all the details are placed before them, they refuse to act. आता चढ वेळ घेनासतना हांव मागता आमचे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे लीडर गोंयचे किरण बाब कानोलकर तांणी तुमकां संबोधीत करचें. व्यासपीठा वयले सगळे मानेस जे अलायन्स पार्टनराचे अध्यक्ष बाब दीपक देवळीकर, आमचे राज्यसभा खासदार बाब लुइजीन फालेरो, आमचे गोवा टॅक्स इन्चार्ज खासदार मोवा मैत्र, बाब चर्चिल आलेमाव, लुइजीन फालेरो, सगळ्यांची नावं घेना. आय सॉरी, तूक दोन पावड दोघी तसे दिसतात. बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सुष्मिता देव, बाबा काब्राल, सौरभ चक्रवर्ती, आमचे या बाकी दवळीकर, बाकीचे सगळे राग धरनाका कोणाचे नाव चुकलं जाल्यार सगळे मानेस, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि आयज हांगासर जमलेले सगळे टीएमसी परिवारातले प्रमुख फॅमिली मेंबर म्हणटा हांव. आयज जो आमी एक नवी म्हणजे टीएमसी फाटल्या 3.5 म्हयन्यान गोंयान येयल्या आणि गोंयान येवन आपले बसस्थान जे आहा हे तरेन बसयले की लोकांच्या काळजान, लोकांच्या मनान कशी एक पार्टी वचोंक शकता हे टीएमसीन गोंयान दाखोवन दिल्ले आहा. टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांच्या, टीएमसी फॅमिलीच्या खुस्तार आयज मेरेन जी आमी गृहलक्ष्मी म्हणून स्कीम हाडली तेजे उणे उणे आयज 3 लाख फॅमिली रजिस्टर जावपाक पावल्ल्यो आसा. बरी व्हड खोशेची गजाल. लोकांनी एक्सेप्ट केल्ली आहा. लोक जर ती रजिस्टर करूंक ना जाल्यारूय आफोन व्हरोन रजिस्टर करता. आमकां जायते फोन येता. तेजे उपरांत आमी युवा शक्ती कार्ड जेचे वरवीं 20 लाख मेरेन क्रेडिट फॅसिलिटी, लोन फॅसिलिटी एट द रेट ऑफ 4%, जे भुरगे आपले बिझनस अपग्रेड करपाक, कोर्स घेवपाक, कसलो कोर्स शिकपाक किंवा शिक्षणाक लागून, हायर एज्युकेशन शिक्षणाक लागून हे सगळे पैसे यूज करपाक शकता. हाजेरूय आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा. आयज मेरेन म्हाका दिसता 1 लाखाक लागीं पावल्लें आहा रजिस्ट्रेशन. तेच भशेन आयज थोड्याच दिसा भितर कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, सगळे जाले. इलेक्शन 14 तारीख डिक्लेअर जाले. पण खूप वर्साचो जो गोंयच्या लोकांची जी मागणी असली, गोंयचे लोक जायते फावटी ह्या कायद्याक लागून रस्त्यार येयले. हांव त्या वेळा वयले पहिले मुख्यमंत्री आमचे स्वर्गीय श्री भाऊसाहेब बांदोडकर आणि एमजीचे करते धरते त्या वेळा वयले हांच्यांनी कुळ मुणकार हो गोंयच्या बहुजन समाजा पासत न्याय दिवपी एक कायदो हाडलेलो. आणि त्या कायद्या अंतर्गत जायत्या जाणांक या कायद्याचो फायदोय जालो. पण जायते लोक असे झाले की कोर्टान आणि मामलेदारान ह्यो केशी लटकोन उरल्यो. भाडकार आपल्या सायडीक प्रेशर घालता, मुणकार बाबडो खंय धांवंक जाय थंय धांवता, पण तेजे कांयच साधना. आयज उणे उणे 45 वर्सां जाली हांव म्हाज्या सारकिल्ली जर एक फॅमिली म्हणत, हांव सुद्दां एका भाडकाराच्या घरात रावपी मनीस पयली. म्हणजे हांव सदांच विधानसभेत उलयतालो की म्हजी केस मुणकारियल केस आहा ही म्हजी आवय झगडटाली, ती गेली म्हणजे देवागेर गेली. तेच्या उपरांत म्हजो भाव झगडपाक लागलो, तोय बाबडो गेलो. आता कितें हांवेन आनी मागीर म्हाज्या भुरग्यांनी झगडप काय कितें ती. हेका लागून खंय तरी आमकां हेचेर बंदी हाडची पडटली. हो सगळो जो लोकांचो रायट आहा, मालकी हक्क, म्हजें घर म्हजी मालकी, म्हजें घर म्हजो हक्क, ह्या नांवान आमी हे जे आयज स्कीम घेवन येयल्ली आहा, ही स्कीम अशीच म्हणयानाका आमी सरकार घडाना फुडें जे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान जे आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर आसलो, हाणेन जे एक बील हाडलेलें की ज्या घरान रावता तेका मालकी हक्क गावचो.
मागीर ते सगळे कोर्टान आनी तुमकां सांगलेच हांवें. पूण हेका लागून आमी एक ह्या बिलाक हें बिल जे आहा टेनन्सी एक्ट आसतले किंवा अग्रिकल्चर एक्ट जो आसतलो त्या वेळा वयलो 1975 म्हाका दिसता 1964 हेका आमी दुरुस्ती हाडटले आनी सरकार घडल्या उपरांत दुरुस्ती हाडून जो मुणकार आयज मेरेन ज्या घरात रावता आनी ज्याचे केशी चलता किंवा थोड्यांनी भाटकाराच्या बरेपणान केशी करूंक ना आसतल्यो, पूण ज्यो केशी चलता तांकां कसलीच केस कसलीच फी बाकीचे कांयच नासतना 250 स्क्वेअर मीटर जमीन ही आमी मुणकाराक दिवपाचें वचन दिता सरकार येयना फुडें. आनी हेच्या पासत भाटकाराकूय खंय लुकसाण जावचें ना हेची आमी दखल घेतले. गोंयान 500 स्क्वेअर किलोमीटर सरकारा कडेन लँड आहा जे अनयुज्ड आहा गोंयभर. हाचेर कोणी केन्ना हे सरकार इतले जाले कोणी केन्ना स्टडी केली ना, पूण आमचे टीएमसीन स्टडी केल्ली आहा. 500 स्क्वेअर किलोमीटर म्हणजे कमी लँड ना. हे लँड आमी आयदर ते भाटकाराक पळय मुणकाराक आमी घर दितले किंवा जागो दितलो, हितूनसून आमी हे लँड जे आहा हे आयदर भाटकाराक लँड दितले किंवा सरकार तांकां पे करतले. म्हणजे भाटकारांनी कोणी टेन्शन घेवपाची गरज ना की आमी काडून मुणकाराक फुकट घरां दितले. पूण कसल्योच केशी हेच्या फुडें चलच्यो ना. आमचो सरकार येयना फुडें आमी एक वचन दिता मुणकारांक, एकूय केस जे आयज मेरेन तुमी रेजिस्टर केल्ली आहा आनी आयज मेरेन तुमकां एडवोकेट काडून ती चलोवची पडटा किंवा फावटी मारच्यो पडटा परत्यो ह्यो सगळ्यो बंद जातल्यो टीएमसी सरकार येयल्या उपरांत. हें आमचें वचन तुमकां. तेच भाशेन आयज उणे 50,000 लोक 50,000 फॅमिली अश्यो आहात गोंयांत ज्यो 1976 हाच्या पयलींच्यो ज्यो फॅमिली आहा या प्रत्येक फॅमिलीक जे होमलेस आहा जेका घर ना तेका आमी घर अवेलेबल करून दितले सबसिडाइज रेटीन. 100 मीटर जागो आमी तांकां दिवपाचें वचन दिता आनी त्या 100 मीटर जाग्यार सबसिडाइज रेटीन तांकां घर बांदून थोडे तेंच्यांनी घालचे पडटले थोडे सरकार घालतलो. हे कित्याक लागून करता आमी? नाजाल्यार हेच्या पयलीं आमी पयले 20 पॉयंट जो प्रोग्राम आसलो हितून लोकांनी जागे आडोवन दवरले, जागे घेतले आणि मागीर ते विकपाक लागले. हे जावपाक आमी दिवचे ना. म्हणजे मिसयूज हे स्किमीचो खंयसरूच जावचो ना हेची आमी दखल घेतले. जे घर ना ज्या लोकांक आमच्या सर्वे प्रमाणे 50,000 गोंयकारांक जे 1976च्या पयलींसून हांगा आहा, ज्याचो बापूय आहा, ज्याचे आजे आहा, असले 50,000 फॅमिलीक घर ना. हेंकां आमी 100 मीटर जागो अवेलेबल करून तेजेर घर बांदपाक तांकां सबसिडी तांकां आमी सरकार हेल्प करतले जेणे करून तांकां घर बांदून दितले म्हणल्यार जाता. पूण सटन एक तेंचे थोडे आमचे थोडे सरकाराचे हे तरेचे एक गरिबांक बारीक लोकांक न्याय दिवपाचे काम हो टीएमसी आणि एमजीपीचो सरकार अस्तित्वान येयल्या उपरांत एलायन्सान सरकार घडल्या उपरांत आमी हे करतले. आनी हेका चड टायम ना. हे जे घर आमी बांदून दितले म्हणटा हे 250 दिसा भितर म्हणजे 8 म्हयन्या भितर आमी हेचेर कारवाई करतले. हे सगळे करून घेतले. लोकांनी कोणी हेचेर दुबाव घेवपाची गरज ना. आयज मेरेन ज्या सरकारांनी हे सगळे केल्ले ना, लोकांक फक्त खोटी आश्वासनां दिल्ली आहा. हांव खास करून एक बहुजन समाजाचो मनीस, हांव फट मारूंक शकना. आनी एक फावट तुम्ही सगळ्यांचेर विश्वास धरून पयले आमचेर एक फावट विश्वास धरून पळोवपाचो. आमी जे दिल्ले उतर आहा हे पाळटले. हे हांव तुमकां एक हांगसर आयज एश्योर्ड करता. गोंयकारांक घर मेळटले, हक्काचे घर मेळटले, मुणकाराक न्याय मेळटलो विदाउट एनी केस. हे आमचो आयचो जो आमचे स्किमीचो आहा हो मेन मुद्दो आहा. बाकी तुमकां जे आमचे उलोवपी आहा ते सांगतले. देव बरें करूं. आता मागता आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाब खाले आमचे एमजीपीचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर, आमचे स्टेट इंचार्ज बाय मावा मैत्रा, को इंचार्ज बाय सुष्मिता देव आणि आमचे डॉक्टर चक्रवर्ती आणि बाकीचे हेल्थ लिडर किरण बाब, चर्चिल बाब, रेजिनाल्ड बाब आणि येवन ह्या स्किमीचे अनावरण करचे हांगा येवन आणि पड्डो काडचो आणि लोकांकीत करची. हो गया भाई, हो गया.
चर्चिल बाब रेजनल्ड मस्त असो चर्चिल चर्चिल बाब एका रेजनल्ड घ्या पुढे मस्त मस्त असो मला सांगा मग त्याला उभं होता 2 मिनिटं ते 2 मिनिटं उभं होता ते 2 मिनिटं उभं राहतो 2 मिनिटं 2 मिनिटं उभं राहतो टी-शर्ट नीचे फ्रेम में थैंक यू उसको ये नहीं बोलता कि यहाँ पे फोटो क्लिक बैग नाम पे ये निकाल हे प्रसाद मुळा ना भी उठना भी अभी सेम में आया मैं तू नहीं आएगा ना आया तो मैं डायरेक्ट गाली दूंगा आता ठीक आहे थोडक्यात सांगपाचें म्हणल्यार किरण बाब ऑलरेडी उलयला जस्ट टू एक्सप्लेन आता ही स्कीम आणि हे डेक्लरेशन हे कितें हाचेर आमचे साकेतबाब गोखले आमचे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन ते आसात ते उलोवणी करतले पूण ताचे पयलीं हांव तुमकां थोडक्यात एकूच सांगपाक 2 गोष्टी आसा 2 एस्पेक्ट आसा एक एस्पेक्ट आसा की फर्स्ट लिंब इज टू ऑपरेशनलाइज दी मुणकार एक्ट प्रॉपरली एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट प्रॉपरली आता हे कायदे अस्तित्वात आसा गोवा दामन एंड दीव प्रोटेक्शन ऑफ मुणकार एक्ट आसा गोवा दामन एंड दीव एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट आसा आता हे कायदे अंमलबजावणेंत आसा पूण पयलीं आमचे डेक्लरेशन की रेव्हेन्यू ऑथॉरिटी सारकें काम करपाक जाय स्पीड अप करपाक जाय आणि लोकांच्यो लायनी आणि लोकांची एप्लिकेशनां अशी पेंडिंग दवरूंक जायना लोकांचे जे अधिकार आसा टेनंटांचे अधिकार आसा आणि मुणकारांचे जे अधिकार आसा ते तांचे कडेन पावपाक जाय जाता तितले बेगीन आता गोंय लिबरेट जावन आमी गोवा एट 60 म्हणटा पूण इतले आसून टेनन्सी एप्लिकेशनां आणि मुणकार एप्लिकेशनां अजून पेंडिंग आसा लोक अजून त्रस्त आसा सो पयली गोष्ट म्हणल्यार एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट आणि मुणकार एक्ट जे आसा ते प्रॉपरली अंमलबजावणी जावन आणि प्रॉपरली म्हणजे कितें 100% जे बेनिफिशरी आसा कायद्यात बसता तांकां ताचे बेनिफिट मेळपा जाय दारापर्यंत सो आमचे सरकार येतकच टीएमसी आणि एमजीपीचे सरकार येतकच आमच्यो रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज ज्यो सरकाराच्यो आसा त्यो लोकांच्या दारापर्यंत पावून ह्यो स्किमीचे बेनिफिशियल गोष्टी तांकां दारापर्यंत दितली सो पहिली गोष्ट आणि पहिली आमची गॅरंटी आणि पहिले आमची डेक्लरेशन की जे कायदे आसा मुणकार एक्ट आणि टेनन्सी एक्ट जे आसा तांचे एक्झिक्युशन 100% जातले आणि जे जे लोक एंटायटल्ड आसा एज मुणकार आणि टेनंट्स तांकां 100% लोकांक तांचे बेनिफिट मेळटले आणि ताच्या खातीर आमचे सरकार एब्सोल्यूट रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज ज्यो आसा फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे विल वर्क एज अ मिशन they will work as a time bound program to bring the benefits of these beneficial legislations to the people this is one aspect second aspect की आमची एक स्कीम आता अनावरण केल्या किरण बाब उलयला ती स्कीम म्हणजे 250 स्क्वेअर मीटर पर्यंत आम्ही 50,000 हाऊसहोल्ड आता फॅमिलीज आम्ही पळयल्या गोंयांत आज म्हणसर जी आम्ही स्टडी केल्या ताच्या प्रमाणे 50,000 गोंयकार कुटुंब असे आसा ज्यांचे कडेन घरां ना ज्यांची घरां तांच्या नांवार ना आणि घरां ना जे कोणाच्या भाड्याक रावत जे कोणाच्या आनी खंय रावत असल्या लोकां खातीर आमी गोंयकार लोकां खातीर स्कीम केल्या आणि ती स्कीम म्हणल्यार
up to 250 square meters, 250 square meters of land, 250 स्क्वेअर मीटर लँड आम्ही कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी करून टायटल आणि पोझेशन ऑफ सच होम्स आम्ही 50,000 गोवन फॅमिली पावोवपा खातीर बेनिफिट 250 दिसा भितर सरकार जातकच ही स्कीम हाडटले. आता खंयच्या माध्यमांतल्यान हाडटले, खंयच्या डिपार्टमेंट, हाऊसिंग डिपार्टमेंट आसत, हाऊसिंग बोर्ड आसता, सरकाराचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसता, 20 पॉइंट स्कीम आशिल्ली ती रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीच्या अंडर आसत. दॅट इज बीइंग प्रॉपरली डन एंड इम्प्लिमेंट जावंक शकता. त्या तरेन आमी कन्सीव करता. आणि सारांश म्हणल्यार 50,000 गोवन होम्स जे आम्ही आयडेंटिफाय केल्या, फॅमिली ज्यांचे कडेन घरां ना, त्या गोंयकारांक घरां मेळपा खातीर आम्ही 250 स्क्वेअर मीटर प्लॉट आणि ताचेर घर आम्ही असल्या गोंयकारांक पर्यंत दितले आणि तांकां घर मेळटलें. सो दोन गोष्टी आसा आयच्या हाच्यो. एक डेक्लरेशन म्हणल्यार टेनन्सी ऍक्ट आणि मुणकार ऍक्टाची अंमलबजावणी सारकी जातली, 100% जातली. रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो दारापर्यंत वतल्यो आणि टेनंट आणि मुणकार जे आसा तांकां तांचे रायट्स तांच्या दाराकडे पावतले. तांकां एप्लिकेशनां कर आणि तांची पेंडिंग एप्लिकेशनां आमी तशें तांकां त्रास दिवचे ना, तांचे कडेन पावतले. अख्खे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टायमलायन मॅनरान तांच्या घराकडे वचून तांचे बेनिफिट्स तांकां दितले. दुसरी गोष्ट, आणि हे करता आसतना किरण बाब उलयला की लँडलॉर्ड जे आसा, लँडलॉर्डांची सतवणूक जावची ना. तांच्याय खातीर जे कितें आमी कायद्या प्रमाणे दिवपाक जाय, ज्यांका टेनन्सी लागता, ज्यांच्या प्रॉपर्टीक टेनन्सी लागता, मुणकारशिप लागता, तांकां अकॉर्डिंगली कायद्याप्रमाणे तांची सॅटिस्फॅक्शन जातलें. सो ही स्कीम, ही डेक्लरेशन, हे डेक्लरेशन, दुसरी स्कीम, आणि दोन्ही गोष्टी अंडरस्टँड जावपाक जाय. स्कीम म्हणल्यार ही 50,000 घरां आमी आयडेंटिफाय केल्या ज्यांचे कडेन नांवार घर ना, गोंयकार लोक, तांकां आमी 250 स्क्वेअर मीटर म्हणसर प्लॉट आणि घर तांच्या नांवार दितले. सो ह्यो दोन गोष्टी आज लोकार्पीत केल्या, म्हणजे लोकांक दाखयल्या की कशें जावंक शकता, अशें आमी करतले आणि असो हाजो एक्झिक्युटेबल ब्लूप्रिंट आसा. आतां हांव दिता साकेतबाब गोखले ह्या स्किमीचेर आनी डिक्लेरेशनार उलोवचें. ओके, साकेत बाब सांगता सगळें एक्सप्लेन जाल्लें आसा. आतां मागता हांव किरण बाब आणि दीपक बाब हांचे कडेन स्कीम तुमचे कडेन हे करपाक, उलोवपाक बेनिफिटा बद्दल. पयलीं मागता दीपक बाब ढवळीकार कडेन. सगळ्यांक येवकार दिता. आज जे हांव पत्रकार परिशद आयोजीत केल्या त्या पत्रकार परिशदेत हांगा उपस्थित आशिल्ले TMCचे सगळे पदाधिकारी, पत्रकार आणि हांगा जमिल्ली भाव भयणां. आज ही मुद्दाम पत्रकार परिशद आयोजीत केली ती म्हजें घर मालकी हक्क. एक जो आमचो मुणकार आणि टेनन्सी ऍक्ट आसा 1964 आणि 1975 5th अमेंडमेंट केल्लो, त्या पद्दती प्रमाणे आज जी सरकारां आयली, आमी तेन्ना भोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान हो कायदो हाडिल्लो आणि त्याच्या नंतर जी सरकारां आयली आज पर्यंत त्यांनी ह्या कायद्याचे म्हत्व कमी केले. खरें म्हणल्यार ह्या कायद्याचे म्हत्व वाडोवपाक जाय आशिल्लें आणि मुणकाराक आणि तेणेंताक ताचे हक्क दिवपाक जाय आशिल्ले. आणि तातूंत कितल्योश्यो त्रुटी आशिल्ल्या कारणान हो ते हक्क त्या लोकांपर्यंत पावपाक शकले ना गोंयांत. सो आज जे आमी डिसिजन घेतलां TMC आणि MGP की ते हक्क तांकां बेगीन मेळोवपाक दिवपा खातीर आणि त्या खातीर पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली आसा. गेल्या कितल्याशा वर्सां मुणकाराक घर ना, कितल्योश्यो मामले जाल्यात आणि
कोर्टान केल्ल्यो आसा, कलेक्टरा कडेन ह्यो केसी आसा आनी ह्यो केसी तांकां न्याय मेळना. आनी हे लोक जे आसा ते खूब गरीब आसा. तांकां प्रत्येक फावटी केस चलोवपाक आदवोगादाक पयशे दिवचे लागतात आनी प्रत्येक फावटी म्हयन्याक एक किंवा 6 म्हयन्यांनी एक अशी तारीख मेळटा. आनी मामलेदार कलेक्टर जो आसा तो सदांच बिजी आसता आनी ह्यो परत परत केसी पोस्टपोन करून करून 20-40 वर्सां ह्यो पोस्टपोन जायत आसा. आनी त्या खातीर त्या कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें आमच्या नवें सरकार जेन्ना येतलें तातूंत दुरुस्ती करपाची थारायल्या. आनी ती दुरुस्ती बरोबर आज तुमकां सांगता हांव, जे मुणकार आसा तांकां घर दुरुस्त करपाक जाय. जे 100-150 वर्सां पयलींचें घर आसा तें दुरुस्त करपाक मेळना. भाटकार ऑब्जेक्शन हाडटा, पंचायतीक धाडटा, व्हिडिओ धाडटा, कलेक्टराक धाडटा आनी मागीर तो कोर्टाक वता घर दुरुस्त न करपा खातीर. आनी तशेंच जे भाजपा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आशिल्लें, मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले ताणें त्यो मदीं सगळ्यो मामलेदाराच्यो केसी काडल्यो आनी कोर्टाक धाडल्यो. थंय मुणकाराचे आनी टॅनंटाचे खूब हाल जाले. आनी परत बोवाळ जातकीर, आंदोलन जातकीर परत त्यो केसी हाडल्यो आनी मामलेदारा कडेन दिल्यो. अशी इतले हाल ह्या मुणकार आनी टॅनन्सी केसीक केल्ले आसा. तो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. आनी गोंय स्वतंत्र जावन जवळ जवळ 50 वर्सां जाली आनी हो प्रश्न अजून सुटावो जायना. आनी आमचें सरकार जें येतलें तो हो प्रश्न 250 दिसां भितर सुटाव करपाचें आश्वासन आज सगळ्यांनी तुमकां दिल्लें आसा आनी हें जातलें. ज्यो सगळ्यो त्रुटी आसा, ज्यो त्रुटी जे लागता टॅनन्सी एक्ट आनी मुणकार तेंचे घर तेंचे हक्क मेळपाक, त्यो सगळ्यो सुटसुटीत केल्यो वतल्यो. तातूंत जे एमेंडमेंट आसा ते केले वतले. ज्या कारण मदीं एक एमेंडमेंट केलो की उदकाचें बील, लायटीचें बील आनी घराची घरपट्टी ज्याची भरता ताका दिवपाचें. पूण खुबशे मुणकारांनी ते एप्लाय केले पंचायतीक. हे 3य डॉक्युमेंट दिवन सुद्दां एप्लाय केले आपलें घर आपल्याक मेळचें आनी ते रिपेर जावचें. तरी पूण त्याचेर मामलेदार किंवा कोणचीच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हें दिना, कितें निकाल दिवन तांकां तेंचें घर तांकां दिना. त्या खातीर हो एक्ट आमी एमेंड करतले, एमेंड करून सुसुळीत करतले आनी सगळ्यो केसी ज्यो आसा त्यो 250 दिसां भितर निकालांत काडपाचें ह्या सरकाराचें आश्वासन जेन्ना तें पूर्ती करतले इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता. आता मागता आमची डेस्क इंचार्ज बाय भावा मोहित्रा कडेन उलोवपाक. Thank you very much. We've had everyone explain at length about the benefits of the scheme. We're very happy to launch it today. I will ask our senior leader here, Mr. Rosine Pinheiro, to speak in English about this scheme and introduce it to everyone in English for the national media, after which we will go on to the registration for the scheme. Thank you. My colleagues, members of the press, members of the TMC family, our coalition partner, President of the MGP, ladies and gentlemen. I'll be very short. This scheme, right to house, is enshrined in the preamble of the Constitution of India. This scheme comes under Article 21, right to life, social and economic justice to the people. I'm happy and I'm proud. Today, in the history of the state of Goa, we are moving a very, very important step. And this step will affect the lives of 60% of the population of the state of Goa. In other words, it will affect 2.1 lakh families in the state of Goa. Now you will ask one question. Do we not have Munkar Act? Do we not have Tenancy Act? Do we not have many other acts
to protect Goans. We do have acts. But the successive governments have made these acts toothless. With the result, right from 1976, when the Supreme Court of India accepted this cut-off date, the people are still languishing either in the rented houses or homeless. So I want to tell you, TMC is moving this step after doing a deep study. We have consulted not only social activists, we have consulted the economists, and we have consulted the people who are responsible in making the budgets, which doesn't help people. Otherwise, 45 lakhs of crores of rupees are still the mining loot not recovered. The Goa government has taken loans to the extent of to the extent of 20, which brings up nearly 2 lakh per capita loans. We are in the death trap. We are in the death trap. Now here, I want to inform the press and my colleagues. We have now earmarked nearly 13.2% of the budget. Now this 13.2% represents Gra Lakshmi card, which is 8% of our budget, Yuva Shakti card, which represents 4% of our budget, and this subsidized houses represents 0.6% of our budget. In other words, if anybody wants to know, the various schemes which TMC has brought will hardly affect 13.2% of the budget. Now this is nothing, because people of Goa are suffering, people of Goa are looking for a change, people of Goa are in a total economic mess and economic meltdown. There was no hope. People were looking for an alternative, and I can tell you proudly that these 3 schemes have given a new hope, a new life to the people of Goa. And when we are saying we have given a new hope, we have done a deep study. I challenge anybody who says from where you are going to get this money. If 13.2% of the budget is not allowed the people who are suffering, then the successive governments have miserably failed to reach out to the people. So this is a new change which TMC brought to bring in. This is a new dawn which will bring in, and this is a new promise we are making to the people of Goa. I don't think I should talk more, but I will say, this doubting Thomases, some of the critics, and especially the Chief Minister of the state of Goa, and many of the members of the BJP are asking, from where are you going to bring the money? The money is here. The money is yours. What schemes we have brought is only 13.2%. How much? 13.2% of the budget. And these people have taken so many loans. Has it benefited anybody? The Prime Minister has written off for the last 7 years 10.7 lakh crores of rupees. And you have written to his crony capitalists, the so-called corporates, which are hardly 50% of the people. These 50 people are given a write-off of 10.7 crores. Why can't we spend little money for the welfare of the people of Goa? So this is a step in the right direction. This will bring a change in the people of Goa. We will not only give them Gra Lakshmi card, we will give them also Yuva Shakti card, and we will provide houses, which is enshrined in the Constitution, in Article 21, right to life. I think that's all we want to inform you. If there are any questions,
any doubt from where they are going to get this money, please ask us this question and we'll be very happy to reply to you so that you as members of the press can inform the people of Goa. Yes, there is a party in Goa, TMC. Maybe we are just 3 months old, but we have brought a new sense of taking new direction to take Goa to a new dawn. Thank you. आता मागचा आमचे आमदार चर्चिल बाब आलेमोहन आणि उलट माझे दुसरे असले टीएमसीचे खासदार बाय मोहा मित्रा, आमचे बाय दुसरे राज्यसभाचे खासदार बाय सुस्मिता देव, आमचे गोंयचे टीएमसीचे राज्यसभाचे खासदार आणि टीएमसीचे इंडिया लेवलाचेर व्हडले पोस्ट घेवपी म्हजो इश्ट बाब निशित फळे, तशें म्हजे इश्ट बाब किरण, बाब अलेक्स आनी आमचे टीएमसीचे बराबर युती करपी बाब धावलेकर आनी दुसरे मातशे राज्य आशिल्ले आमचे इकॉनॉमिस्ट आनी सगळे मोठे मनीस आनी आमचे फामील टीएमसीची सगळे भावाक भयणाक आनी गोंयचे प्रेसाक हांव जेन्ना कितें उलयतां जाणा जाल्यारूच उलयतलो आनी जाता जाल्यार उलयतलो. तुमच्यांनी एक म्हायती काडपाक जाता. कलकत्ता ज्योती बासू हाणें खूब वर्सां कलकत्ता राज्य चलयलो. ताच्या फाटल्यान भट्टाचार्य हेणे आनी ताच्या फाटल्यान आयज आमच्या गोंयांत जी एक अस्तरी आमची पार्टीचे लिडर दीदी ममता बनर्जी जी आज 3 फावटी कलकत्ताक चीफ मिनिस्टर जाल्या. हे असले मुद्दे जे आसा असले पळय प्रॉब्लेम आसा ते 3 सगळे थंयसर जाग्यार घातल्या आनी तेकाच लागून हे गोंयचो जो टेनन्सी आनी जो मुंडकार एक्ट आहा तो तेन चोयला आनी 100% ती जाग्यार घातली. दुबाव धरपाचो गरज ना. कित्याक फाटल्या दिसांनी एक स्कीम केली, एक बायलेक 5,000 घाला. दुसरी स्कीम केली आमी युथाक 40,000 20,000 एक मनशाक 4% इंटरेस्ट जाय 20 lakhs. जायते जाणां म्हणटा कितें करून पयशे हाडटले, कितें करून हाडटले. आयज एक मनीस तरी 35,000 crore मायनिंगाचेर तर एक मनीस तरी भितर वयता जाल्यार पयशे कसले पयशे? हे पयशे इझी आमी लोकांक दिवपाक शकता. आनी हांव सांगूंक सोदतां, बाब आमचे धावलेकरान बाब लुजनान सांगला त्या प्रमाणे 50,000 लोक तांचे बापूय शापाय शामाय सगळी झगडून ते कायद्याक वयर गेले. आनी आहाय तेमी वळखपाक जायना. तेज्याच फुडें हो कायदो तुमकां झेरून करून दितले. एक्सपर्ट कमिटी हाडून कसो पळय बसता ते तेमी चिंतलां आनी चिंतूनच हो कायदो बसून हे सगळे जे 50,000 ओरिजिनल गोंयकार आहाय तेका, ओरिजिनल गोंयकार कोणाकूच न्हय, ओरिजिनल जे गोंयकार आहा आनी ते बरेच कायद्याचेर आहा तेंकां हे मुणकारांक केशव बी सगळे आसा त्यो भायर उडोवन हे सगळे जाग्यार घातले आनी सगळ्या लोकांक
मागता एक विश्वास टीएमसीचे धरून मुखार आमचो टीएमसीचो सरकार हाडपाक आनी सगल्यो तुमच्यो सवलत्यो आमी दितले. देव बरें करूं. आता मागता ह्या स्किमीची प्रॉमिस जी आसा ती थोडे आमचे जे एप्लिकंट आसा स्किमी खातीर तांणी हांगा एक लायन करची आनी आमच्या लिडरां कडेन मागता की तांणी प्रॉमिस तांकां एक एक करून दिवची. सर 2 मिनटं राहू. सर घेऊन पुढे जाऊया. एकदम मस्त आपण जाऊ.